What we normally see are simple acne, fairness creams, steroid-induced skin damage in the groin area. These are something very common. We see every day in practice. पूण हे स्कीन हेअर ट्रान्सप्लांट बी इतले कॉमन ना गोंयांत, पूण आतां हळू स्टार्ट जालां. कारण खूब जाण भायरसून येवन प्रोसिजर करतात वतात, अशें गोंयांत खूब कडेन चालू जालां. पूण कोण कंप्लेन करना. आमचे भितर कितें जाता, म्हाका कित्याक पडलां अशें प्रत्येकाक दिसता. म्हणून कंप्लेन इतली जायना गोंयांत. भायर कितें जालां, 1-2 डेथ्स जाल्यो आफ्टर हेअर ट्रान्सप्लांट बी. ते कानपूर बी कोण इंजिनियर बी आफ्टर हेअर ट्रान्सप्लांट एक्सपायर जाले. तेन्ना तो खूब बोवाळ जालो ऑल ओवर इंडिया. पूण गोंयांत तशी केसीस अजून जावना. पूण बारीक बारीक सायड इफेक्ट चालूच असतात. म्हणटकीर लोक व्हडले अशे घेवन बसना. Even with taking over the counter creams from pharmacies, it's a very big issue. And without knowledge, just giving something to the patient is wrong. Sometimes it's even happening from doctors who are not trained in skin diseases. So when you put steroid cream for wrong disease, a lot of problems can happen. It masks the actual presentation of the disease. You can't make out what the actual thing was in the beginning. Plus, it just suppresses the things if it's for the wrong disease. So when you stop that, again the problem comes. So sometimes people are using this for many months, even years, without knowing whom to go to correctly. And then when they come, they have all the signs of skin damage. It can cause permanent damage on the skin as well. So this awareness is not there. The patients don't know who to go. So that is one of the major reasons for this. पेशंटांची बी मिस्टेक असता. पेशंटाक एक 8 दीस लाय, 10 दीस लाय म्हणून क्रीम दिले, महिन्याचे महिने, वर्साचे वर्स सुद्धा लायतात. पयलींच म्हाका एक पेशंटान सांगलें 1 वर्स जाल्यार पूण ट्यूब लायता म्हणून. And they think only one cream is capable of treating all skin issues. So there is this combination treatment comes like Pendum. They have everything: antiviral, antibacterial, steroid, for acne, for fungal infection, for psoriasis, for fairness, for everything they use the same cream. If the steroid is used for a long time, it can cause a skin atrophy, leading for it can even worsen acne, fungal infection, bacterial infection. So patients should also be aware that if there is some skin issue, again the skin issue is reoccurring, they should go for the consultation. मग ते आयुर्वेदिक बरें काय तुका हें असलें बरें? आयुर्वेदिक कंपनीज कितें आसता, तातूंत कितें आसता म्हणून तें कांय बरय ना. सो प्रॉबब्ली तातूंत स्टिरॉयड लायली की पयलीं म्हळ्यार गोरेपण येता. दॅट इज द ओल्ड इश्यू. नॉट ऑल प्रोडक्ट्स हॅव स्टिरॉयड्स. पूण सायड इफेक्ट जातकीरच तें कळटा. पेमेंट जायना. सगळे कायदे आसात, NMC गायडलायन्स आसात, प्रत्येकाले सर्टिफिकेट लावप आसता क्लिनिकान. तशें कोण सारकें फॉलो करना. सगळें ऑल ओवर इंडिया हेंच प्रॉब्लेम आसा. म्हणून आमी अशें अवेरनेस कॅम्पेन आनी हें आतां चालू केलां. ही मागणी इज द बिगेस्ट असोसिएशन. तशेंच आमची स्कीन इज द बिगेस्ट ऑर्गन. सो एनी स्कीन डिजीज जी आसा, प्रत्येकाक दिसता की कोणी ट्रीट करूं शकता म्हणून, पूण तें तशें नसता. ताका क्वॉलिफायड डॉक्टरच आसात. म्हणून आमी येदें व्हडलें जरी असोसिएशन असलें, आमी एक असो QR कोड केला जो आमी प्रत्येक क्लिनिकांक आतां दितले. सो प्रत्येक पेशंट जो क्लिनिकांत वता किंवा स्कीन डिजीज जाले म्हणून वता, ताणें पयलीं व्हेरीफाय करचें की हो खरोच क्वॉलिफायड ट्रेन डॉक्टर आसा काय ना. कारण खूब अशी बारीक बारीक क्लिनिकां ऑल ओवर इंडिया जाल्यान, आनी प्रत्येक जाण आपूण स्कीन स्पेशलिस्ट म्हणटा. कारण ट्रिटमेंट करप सामको इजी आसा. कोण व्हडले व्हडले प्रोसिजर करता, स्कीन ट्रान्सप्लांट करता इल्ले अशे रुमांनी. अशें कितें कितें चल्लां, सगळें ऑल ओवर इंडियाय चल्लां, गोंयांकय चल्लां आसतलें. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की जो कोणी पेशंट, ताजी स्कीन केअर जी आसता ती स्कीन डॉक्टरानूच घेवची, हाजी काळजी घेवंक जाय. तशेंच आमी पेशंटांकय रिक्वेस्ट करतात, खंयच्याय दोतोरा कडेन वचचे पयलीं हो खरोच ट्रेन डॉक्टर आसा काय ना हें व्हेरीफाय करूनच ट्रिटमेंट करात. प्रत्येक जाण इंस्टाग्राम, फेसबूक हाजेर एड पळयतात, रिल्स पळयतात. तांकां दिसता की चल आतां गेले की स्कीन क्लीन जातली. तशेंच प्रत्येक फार्मासी आपली ओन ट्रिटमेंट दितात. ह्या दिसांनी खूब जाणां फंगल इन्फेक्शन बी जाल्लींच आसतात. सो खाज येता अशें म्हणलें की फार्मासी वतात, ट्रिटमेंट घेतात. तातूंत चडशे स्टिरॉयड्स आसतात, चडशे इन्स्टंट इफेक्ट येवपी ट्यूब आसतात. ते लायले की बरें दिसता पेशंटाक. सो आनी ते पेशंटूय मागीर दुसऱ्यांक दीत रावतात, आनी अशें करून स्कीन इबाड जाता. लास्ट मागीर ते आमचे कडेन पावतात. सो तशी जावची न्ही म्हणून गव्हर्मेंटाकय आमी रिक्वेस्ट करतात, तशें प्रेसाकय बी, की अवेरनेस वाडयात स्किनाच्या प्रॉब्लमा बद्दल आनी प्रॉपर ट्रिटमेंट सगळ्यांनी घेवचो, इतलीच आमची इच्छा. आमचे असोसिएशनूय हाजेर खूब ट्राय चल्ल्या. ऑल ओवर इंडिया अशे कॅम्प्स हें तें चालू आसा.
जस्ट टू इम्प्रूव द अवेरनेस ऑफ स्कीन डिजीज एंड टू टेक प्रॉपर ट्रिटमेंट अशें कोणा कडेनूय वचून कितेंय ट्रिटमेंट करून सामकें लास्ट स्टेज मागीर आमचे कडेन येवप हें सामकें वायट. इतलेंच आमची तुमचे कडेन मागणी की हें अवेरनेस वाडयात, गोंयांकय बी हाजी सगळ्यांनी स्किनाची काळजी घेवची अशें मागून आमचे 2 शब्द सोंपयता.